ह्या सरकारान, ह्या चीफ मिनिस्टरान, ह्या बीजेपीन टिचरी खातीर केलां कितें? गोंयांत तुमी पळयलां गव्हर्मेंट स्कूल फक्त बंद जायत आसा वर्सान वर्सां. टिचरींक रिसोर्सीस दिवपाचें तें सोडूच, तांचे वयलो लोड काडपाचें सोडूच, तांचेर आनीक लोड घाल्लो जाता. तांकां म्हळ्यार फ्री लेबर अशें वापरिल्लें जाता. इलेक्शन जावं, सर्वे जावं, सेन्सस जावं, टिचरींक हाडटा आनी कामाक लायतात. आनी इलेक्शन तर तुमी उठ सूट करता, तुमच्यो इतल्यो पार्ट्योन उडयो मारपाचीं कामां चलता. इलेक्शन आतां दर वर्सा एक नाल्यार 2 इलेक्शन आसताच. तर टिचरींक शिक्षण करपाक तुमी चान्सूच दिना, शिक्षण दिवपाक तुमी चान्सूच दिना. ताज्या भायर इतलो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, परमनंट टिचरींक तुमी सपोर्ट दिना आनी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक तुमी सॅलरीज आनी बेनिफिट्स दिना. दर वर्सा कसलो ना कसलो टिचरीचो प्रोटेस्ट जाल्लो आसा. तर हांव आज टिचर्स डेच्या निमतान गोंय सरकाराक चॅलेंज करूंक सोदता. वी वॉन्ट टू चॅलेंज यू. फाटले 7 वर्सां तुमचें अनइंटरप्टेड सरकार चल्लां भाजपाचें. तुमी टिचरी खातीर कितें केलें हें तुमी प्रोक्लेम करात, तुमी एनावन्स करात, तुमी डिक्लेअर करात. हें आमी चॅलेंज करूंक सोदता. हें उत्तर आज टिचर्स डे निमतान फक्त एक ब्लॅक एंड व्हायट एड दिवन तुमकां सुटूंक शकचें ना. तुमी टिचरी खातीर फाटल्या 7 वर्सांत कितें केलें हें तुमकां सांगचें पडटलें. आनी हय, आम आदमी पार्टी हाजेर पॉलिटिक्स करता. वी वॉन्ट टू डू पॉलिटिक्स ऑफ एज्युकेशन एंड हेल्थ केअर एंड ट्रान्सपोर्टेशन एंड बेसीक सर्विसीस. आमकां शिक्षणाचेर पॉलिटिक्स करूंक जाय. उलोवया शिक्षणाचेर तुमी कितें केलां तें.